164 हेक्टर हो मुळगांवचो जागो मायनिंगेक वयता। कुळागरांक म्हण किंवा शेतांक म्हण आमकां उदकाचो सोर्सूच बंद करून उडयला आनी हितून गव्हर्मेंटाचो हात आसा काय कितें असो आमकां संशय निर्माण जाला। ती घरां आनी देवळां आनी जी तळी आहा आमची ती शेतांक पुरवठो करता उदकाचो ती तेंच्यांनी मायनिंग लिजान दाखयल्या म्हणजे फाल्यां आमकां ते एनी टायम हांगासून दावरूंक शकता। आमी शेतकार आमच्या शेतानूच घर बांदतले न्हू, दुसऱ्यांच्या जाग्यान आमी घर बांदूं शकना। उत्पन्न सोर्स आसलो तो सगळ्यांचो बंद जालो। मायनिंग पासून ह्या मुळगांवाक कितें मेळ्ळें? की जर सरकार हेजेर कितें एक्शन घेयना जाल्यार सबंद गांव इलेक्शनाचे बॉयकॉट करतले। तर मायनी पासून आमकां काडीचो फायदो ना। गव्हर्मेंट जर आयकना जाल्यार आतां बोमा जसो इशू जाला तसो आमचो जावंक शकता। मायनिंग सपोर्ट करता गांवाच्या विरुद्ध तेका ही जी आमची देवी आसा ही शासन करतली हें आमकां खबर आसा। मायनीर वचोन न्हिदचें पडल्यार कोता येता पण आमी फाटीं सरचे ना।